गोयच्या बिग फूट म्युझियमात फातराचेर पितारिल्ल्या मीराबाईच्या शिल्पाक 30 वर्सां पुराय जाल्या। महेंद्र आल्वारीस ह्या कलाकारान ह्या शिल्पाचें काम 1 ऑगस्ट 1994 सुरू करून ते 5 सप्टेंबर 1994 म्हळ्यार 30 दिसांत पुराय केल्ले। गोयचे हे मीराबाईचे शिल्प म्हळ्यार भारतांतली सगळ्यात व्हडली फातराचेर पितारिल्ली शिल्पकला म्हणून वळख आसा। गोयच्या बिग फूट म्युझियमात फातराचेर पितारिल्ल्या मीराबाईच्या शिल्पाक वट्ट 30 वर्सां पुराय जाल्यात। महेंद्र आल्वारीस ह्या कलाकारान हे शिल्पकाम 1 ऑगस्ट 1994 सुरू करून 5 सप्टेंबर 1994 म्हळ्यार 30 दिसांत पुराय केल्ले। गोयच्या ह्या मीराबाईची शिल्पकला लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्डान भारतांतले सगळ्यात व्हड फातराचेर पितारिल्ले शिल्प म्हणून नोंद आसा। आयकुयात हे शिल्प घडोवपी कलाकार महेंद्र आल्वारीस हांचो अणभव। आता स्टार्ट करतना एक खडप आशिल्लें, हे खडपार ड्रॉइंग करपाक एदी कार्विंग करपाक वॉज अ लिटल डिफिकल्ट। सो पयलीं पेपरार हांवें ड्रॉइंग केलें, ताका ग्रीड घातली, ग्राफ तो ग्राफ हांगा रिप्रोड्यूस केलो एट अ लार्जर स्केल आनी ताजेर ड्रॉ केलें आनी काम स्टार्ट केलें। मागीर सकल पळोवपाक गेल्यार प्रॉब्लम जावपाक लागले, मिन्स कशें कितें डेप्थ कशें आसा कितें। सो सायडीक एक झाड आशिल्लें, ताका निसड लावन एक ताका माशिलचें माचांचें तें बसून पळोवपाचें। आतां पयल्यान दिसलें हें सारकें ना, तें नोट करपाचें, सकल येवपाचो, परत कामाक लागपाचें। गोमंतक आनी विकेंडर येतालो आयतारचो, ताजेर पयलें फूल पेज आमकां कवरेज दिली। रॉक डायस, जोकी ग्रासियस आनी इलिदियो नॉरोना हे 3 जाण येवन चॅक करून ताणें हें केलें आनी लिम्का बुकाचे सगळे डिटेल्स बी दिले। दॅट वॉज द फर्स्ट पब्लिकेशन स्प्रेड आउट आमकां पयलो मेळटा। आतां आज 30 वर्सां कंप्लीट जाता। सो हे 30 वर्सांनी गोंयांक कितें आसा वता तें आमकां कळपाक दिश्टी पडटा। ताजेर एक आर्ट करप म्हणजे एक समथींग रिलेटेड टू गोवा अशें जाता, मडक्यान हाडचें पडटालें। हांगा टूल्स तेन्ना पावर टूल्स म्हणटा तें आमकां खबरच नाशिल्ली। हांवें टूल्स यूज केले ते हे दाखयत तुका, आतोडी, शेणी, पिकास, पाड, हे सगळे टूल्स म्हाका जाय तशे डिझायन करून केल्ले। आयचे दिसा भितर म्हाका दिसता जशे रिकॉर्ड सांगतात तशें हो इंडियेचो, गुगल सांगता की हो इंडियेचो सगळ्यांत व्हडलो आनीक वर्ल्डाकय बी हाज्या व्हडलो लॅटरायटाचो स्कल्पचर ना अशें दिसता। खुबशे स्कल्पचर आसात, म्हणजे पंसामळ आसतले आनी वेर्णा आसतले, अशे वेगवेगळे आसतले, पूण येदो व्हडलो स्कल्पचर खंयच ना। आनी आयज हाका 30 वर्सां पूर्ण जातात। महेंद्र बाबान हाजी खुबशी देखरेख घेतल्या आनीक आतां जवळ जवळ 3 कोटी लोकांनी हो स्कल्पचर हांगा येवन पळयल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव गंगवलकार।